नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज न्ही आमी हे पळय तांतयां घेतल्या, हातूंत थंड उदक घातला आणि मीठ घातला। आता ही गॅशीर हांव उकडत दवरता आणि हाची न्ही हांव तुमकां बऱ्यापैकी करी करून दाखयता। ती कशी ती मागीर तुमकां हांव इन्ग्रेडियंट बीन दाखयता आणि करून दाखयता। आता हांव कितें करता, हे न्ही आसा हांव गॅशीचेर ही पयली दवरून उकडून घेता। आता ही पयली आमी उकडूया। आता आमकां साहित्य कितें जाय ते तुमकां सांगता। ही सोय आसा, सोय मातशी कमीच घेया। ही आता हांवें हाफ कोकोनट घेतला, मातसो नाल्ल मोठो आसलो म्हणून ती चड कशी दिसता सोय। म्हणजे तुमी 3/4 सुद्दां धाकटो नाल्ल आसल्यार घेतल्यार जाता। ही एकूच हिरवी मिरची घातल्या, ही तिखट आसा म्हणून एकूच घेतल्या। आणि हो मोठो टोमॅटो आसलो तो एक घेतला आणि धाकटो कांदो आसलो ओनियन पळय तो अर्दो घेतला। हे पळया इल्लोसोच घेतला, थोडोच घेवपाचो तो। तशेंच हो आसा तो मोठो एक कांदो घेतला म्हणजे ओनियन, आणि हो आमी भाजतली। आणि हे दोनूच हांवें कोकम घेतल्या म्हणजे सोलां ही पळय, आणि टोमॅटो चड घेतला ताका लागून ही दोनूच घेतल्या। आणि ही आसा लसूण आणि आलें। लसूण आसा ती मातशी चड घेवपाक जाय। ह्यो आता 12 पाकळ्यो सुमार आसा आणि 1 इंच सुमार आलें आसा। आणि ओली कोथंबीर लागतली पळया, आणि तेल आणि मीठ। आता आमी कितें करूया, आमी पॅन दवरला, तातूंत हांवें तेल घातला। आता लसूण घालुया आणि ओनियन घालुया म्हणजे कांदो, आणि बरी सोय आसा पळय ती गुलाबी रंगार भाजपाची। आणि आलें आमी मागीर घालुया, हे आसा ते पयलीं आमी भाजुया। पळया आता ही सोय हे जाली, कांदो जालो भाजून। आता तातूंत आमी सोय घालुया म्हणजे कोकोनट, आणि आलें घालुया। आणि बरी बारीकूच गॅशीचेर भाजपाची सोय, म्हणजे आपूण कितें करता पळय ते टेस्टीक लागता, सोयचेरूच आसता ते। आणि कितें करूया जाणा, आता हांव तुमकां ही भाजता कितें तुमकां दाखोवंक ना जाणा, सांगूंक ना। तर हे पळय मसालो, गरम मसालो आणि हळद घेतल्या, ते मेन इन्ग्रेडियंट न्ही। हे पळय आता ही भाजूनी बरी, मागीर तुमकां दाखयता। आता ही हांवें सोय भाजली, अशी खरपूस बरी भाजूंक जाय ती, म्हणजे गुलाबी रंगाची, जळोवंक जायना मात। आणि हे पळया आता तुमकां हांव ही ग्रेवी टेस्टीक बरी जावपा खातीर इन्ग्रेडियंट दाखयता। पळया आता ही सोय भाजून जाली, आणि आता हांवें गॅस बंद केला, ती न्हिवोनी। आता तुमकां हांव एक सिक्रेट दाखयता, टेस्ट बरी येवपाक ह्या ग्रेवीक तातूंत कितें घालतालें एडिशनल। तर हे पळया हो हांवें हातानूच काडून दवरला। हे पळय तिखी, 1 चक्री फूल आसता पळय तेजी पाकळी, 3 लवंगां, आणि हे आसा जाळफळ इल्लेशे कुडकोय पळया। आता हे आसा पळय ते हांव कितें करतलें, हे सोयेन घालतलें आणि मिक्सरार अशेंच वाट्टलें म्हणजे ग्राइंड करतलें। हे न्ही भाजचें ना हांव, तशें तळनेत घालतलें इतलें। आता हांव कितें करता, सोय पयलीं भाजून घेता आणि तेन्ना न्ही हे घालता भितर सोयन। हे पळय तुमकां दाखयता, हे पळय आता ही हांव ग्राइंड करता, वाट्टा। तयारी केल्या ती दाखयता। हे पळय हांवें तांतयां कट करून दवरल्या, आणि तांतयां कशी कट करा, तुमकां जायी तशी कट करा। हे पळया अशी केल्या हाफ, नाजाल्यार भितरलो बॉल असो काडूनय सेपरेट घातल्यार जाता, व्हायटूय सेपरेट घातल्यार जाता। आणि हे आसा सोय हांवें आतां वाटली, ती न्ही पळय भरभरीतूच वांटप, चड अशी बारीक करप ना। बारीक करप म्हटल्यार मातशी अशी रवाळ दवरप। आता आमी कितें करूया, पॅन दवरला, तेल तापला, तातूंत न्ही हो इल्लोसो आहा तो कांदो घालुया, आनी ती ते टमाट घालुया।
म्हणजे फास्ट जातले. हिरवी मिरची घालूया. आता हे भाजूया. हे पळया हो कांदो आता जालो. आता हांवें सगळें मिक्स करूया. हे आनी ओली कोथंबीर. आता हे टोमॅटो जाले आणि तुमकां फास्ट जावपाक जाय जाल्यार हे पळय अशें मॅश करा, म्हणजे रोखडे जाता ते. आणि आता भितरनी हे पळय मसालो घालुया आणि सोय घालुया. आता तातूंत सोय घातली न्ही, मिक्स केले. एक अर्धा मिनिट सुमार अशें मिक्स करीत रावपाचे, म्हणजे धवळीत रावपाचे. आणि आता तातूंत मिक्सरान उदक घातला पळय ते घालुया. आणि आपल्याक कितले पातळ जाय बीन ते करपाचे, पण शक्यतो हे न्ही दाटूच करपाचे, पातळ चड करपाचे ना. आता आमी हातून कितें करूया जाणा, मीठ घालुया. आणि हे धापून दवरुया. हे पळया एक 5 मिनटां हेका बरी उकळी आयली पयली. आता आपल्याक जाय पळय. आता तुमकां आता हे जाले, ग्रेवी आता ही ऑलरेडी तयार जाली. आता फक्त भितर घालपाची आसा तांतयां. भितर मीठ बरोबर जाले व्यवस्थित. आता आमी कितें करूया, भितर पयली सोलां घालुया. सोलां घातली न्ही, आता तांतयां घातले की ना हालोवप ना. आणि भितर आमी कितें करूया, हे पळय अशी आता तांतयां घालुया. हे पळय तांतयां घातली न्ही. आता आमी कितें करूया, वयर ओली कोथंबीर घालुया. आणि तुमी अशीच न्ही करून पळया. आता कितें आसा जाणा, थोड्या भुरग्यांक बीन तांतयां अशी डायरेक्ट फोडून घातली न्ही, अशी ग्रेवी करून तांतयां अशी फोडून घालपाची आणि हलोवपाची ना. मागीर न्ही तांतयां अंडा करी तशी जाता. आख्खी सुद्दां तांतयां घेतली न्ही आणि मातशी फ्राय केली आणि मागीर अशी हुमणान घातली, ग्रेवीन घातली तरूय जाता. आणि अशी केल्यार जाता. आणि अशी हांवें कित्याक केल्या ती सांगता. आमच्या भुरग्यांक न्ही फोडली की ना तांतयां भितर मागीर बारीक बारीक अशे हे कशे पट जाता पळय, कुडके कुडके, ते आवडना. आणि अशें आवडटा. फक्त हे कितें आसता, हालोवप ना. आणि आता तांतयाचो वास भितर येवपाक जाय न्ही, ताका लागून आमी कितें करूया, हे पळया अशें आता दवरुया हे. आणि एक 2 मिनटां धापून दवरुया. आणि तुमकां जर आता ही हालोवपाक जाय कशी दिसता, जर अशी दाण्याक धरा, हे पळया. आणि अशी अशी मातशी हाले आमचे लागत म्हणून सकयल थोड्यांक भंय दिसता. आणि अशी आसा पळय तांतयां भरपूर घेवन, खुबशी तांतयां घेवन अशी सुकी ग्रेवी कशी करून घालूया. आता बरी जाता, टेस्ट बरी लागता. आणि आता पळया, तुमकां हांवें करून दाखयलें न्ही अंडा करी, तुमी अशी करून पळया. ही रेसिपी म्हज्या आवयची हा. आणि आता तुमी तुमच्या घरा अशीच मुद्दाम करून पळया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आणि अशीच तुमी ग्रेवी मुद्दाम करून खावन पळया. आणि आता हांव कितें करता, हे आसा ते धापता. 1-2 मिनटां हेका वाफ येवनी आनी खतखतोय मातसो येवनी, मागीर ही जाली. हे पळया, हाका एक आतां 5 मिनटां जाली. हे पळया
बरो खतखतो आयलो न्ही आनी हांवें दाणेन धरले तेका आनी अशें हालयल्या म्हणजे ग्रेवी सकयल लागत। आनी तुमकां जर डावट येतात न्ही जर अशें मातशें सुद्दां केल्यार जाता आनी बारीक गॅस करपाचो म्हणजे लागचेच ना न्ही। आनी आतां हांवें तांतयां हातून सस घातल्या, सस तांतयाचें करून दाखयलां। जाणा तुमकां सांगता हांव, तुमी आतां मोगान म्हजे व्हिडिओ पळयतात न्ही आनी बरे कॉमेंट्स घालता, म्हाका खूब आवडटा ते आं। अशेंच कॉमेंट्स घालीत रावा बरे बरे आं। आनी तेका लागून हांव तुमकां न्ही खरें मनाच्यान सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं तुमचें। आतां ही रेडी जाली, गॅस करता हो पळय बंद। आनी हें पळया बऱ्यापैकी, हें पळय बऱ्यापैकी जाली आनी सांबाळून अशी काडून सायडीची अशी वाडपाची अशी सारकी। आतां ही जाली आं, रेडी टू सर्व।